विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। फातर्प्यां शांतादुर्गा देवीचो सत्रोत्सव हो गोंयच्या धार्मीक एकवटाचें सुंदर उदाहरण आसा। सोमारा हो उत्सव व्हड दबाज्यान जालो। ह्या उत्सवाक हिंदू भावां बरोबर क्रिस्तांव आनी मुसलमान भावूय तितल्याच मोगान आनी श्रद्धेन वांटेकार जातात। पळोवया शांतादुर्गा फातर्पेकरणीचो सत्रोत्सव। आयज कोळेगांवांतल्यो सत्र्यो ह्या उत्सवाच्या निमित्तान देवीचें दर्शन घेवपा खातीर आनी साऊथ गोवा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्तान आमच्या कार्यकर्त्यांक लोकांक मेळपाक संपर्क ह्या निमित्तान हांगा आयिल्लो। आमदार माजी आमदार बाबा राजन नाईक हांगासले सगळे कावन्सिलर्स बाकी सगळे वायस चेअरपर्सन बाबी देसाय ताच्या बरोबरचे सगळे कावन्सिलर्स हांची सगळ्यांची भेट घेवन आमकां साऊथ गोव्यातल्यान मोठे मताधिक्य कुंकळे मतदारसंघांतल्यान अपेक्षीत आसा। आमकां खात्री आसा की कुंकळे मतदारसंघ साऊथ गोवा जिखपा खातीर मोठी लीड जी आसा ही ह्या मतदारसंघांतल्यान मेळटली आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांचो जर उत्साह पळयत जाल्यार साऊथ गोवांतलो सीट हो आमचो मोठ्या मार्जिनान निवडून येतलो। कारण ऑलरेडी आमी प्रचारांत इतर पक्षा पेक्षा फुडें आसा आनी आमकां ताचो फायदो नक्कीच जातलो। माननीय पंतप्रधान मोदीजी हे देशात निवडून येवपाक जाय जाल्यार हांगा आमचे नरेंद्र सावयकर हे निवडून येवपाक जाय। मोदीजीन केल्ली कामां आनी सिम्प्लिसिटी ऑफ द सावयकर सगळ्या लोकांक खबर आसा। त्या खातीर नक्कीच हे लोक जे आसा पुराय कोंकणीतले हे आमकां मोठे मताधिक्य दितले। त्या निमित्तान आयज देवीचें दर्शन आनी बाकीच्या लोकांच्यो भेटी गाठी ह्याच खातीर कुंकळे गांवांत हाजो वार्षिक शत्रोत्सव जो पळय आसा तो आयज 25 तारखेर आतां दनपारां तुगेले एकाक हांगा साकून सुरवात जातली आनी पयली सुवात जी पळय आसा ती मल्लांगिनीक आनी तेजे नंतर सिद्धनगर गोठण भिंडसा आनी व्होडी जाली उपरांत तुगेली कुलवाडा ह्या मूळ स्थानाचेर वतली। थंय जवळ जवळ 2 ते 3 तास ती रावतली हें ताचें पयलींचीच घर आनी थंय सगळी भाविकांक ती तुगेली कौल दितली आनी ताजे नंतर 5:30 नंतर ती पालखी जी पळय आसा ती भारत छत्र्याचे मिरवणुकीन आनी प्रत्यक्ष हजारांनी लोक तुगेले ह्या सहभागी जातला मिरवणुकीक आनी ती पालखी परतून तुजे फातर्पेन येवपाचे वाटेर लागता आनी तेन्ना ती मल्लांगिनीक परत पावता। कट्या वयल्यान ती तुगेली फातर्पिया रातची 10 वरांचेर परत आपल्या मूळ आपल्या स्थानाचेर परत पावता। ह्या वार्षिक उत्सवाक खरें म्हळ्यार होळीची जी पळय सांगता जी ह्या उत्सवान काबार जाता म्हणजे श्री शांतादुर्गा कुंकळीक आनी देवीचो जत्रोत्सवा उपरांत ही होळीचो आनी मागीर गुलालोत्सव आनी ताजे नंतर हो सगळो जो सण पळय आसा तो ह्या वर्साचो काबार जाल्लो वता।